विठ्ठलवाडी अंसाबाट या वाठारांत म्हापशा नगरपालिकेन 40 वर्सां पयलीं बांदिल्लो भौशीक शौचालय अनवळख्यांनी जेसीपी हाडून मातये भरवण केलो। ही घडणूक शेनवारा 5:30 वरांचेर घडली। म्हापशा पालिकेकडे ह्या प्रकरणात संबंधी विचारपूस केली त्या वेळार आमकां कांयच म्हायती ना अशें सांगलें। देखून बेकायदेशीर भौशीक शौचालय मातये भरवण केला तांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। वॉर्ड नंबर 10 हो विठ्ठलवाडी भागातलो मॉडर्न सो फॅक्टरी आसा ताच्या फाटल्यान जो सार्वजनीक शौचालय आसलो पब्लीक टॉयलेट हो म्हाका दिसता 1985 ताजें बांदकाम जाल्लेलें आनी काल कोणे तरी अज्ञात व्यक्तींनी हो संडास मोडला अशी इन्फॉर्मेशन गावता। ज्या वेळाचेर म्युनिसिपालिटीच्या इंजिनियर नगराध्यक्षांशी संपर्क साधलो तर ते म्हणटा आमी हो मोडूंक ना, कोणे तरी अज्ञात लोकांनी कोणे मोडलेलो आसा अशी आमकां म्हायती गावलेली आसा। तेन्ना ही पब्लीक प्रॉपर्टी हेजो मालकी हक्क चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियरांचेर येता तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन हेजेर चवकशी करची। जे कडेन शेवलेट घातलेले मोडूच्या जेसीबी मशीन असली ती जेसीबी मशीन अटॅच करची आनी कोणे मोडला त्या अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात पोलीस तक्रार करची आनी तेच्या कडसून ह्या संपूर्ण संडासाची जे बांदकाम आसले शौचालय आसा तेजे सगळो कॉस्ट तेच्या कडसून रिकवरी करची अशी माझी मागणी आसा। आनी तातडीन ह्या ठिकाणी नवीन शौचालय बांदचो जेणे आमचे भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी ते तेंचे स्वच्छ भारत सुंदर भारत शौचमुक्त भारत अशा प्रकारचे जे धोरण आसा ह्या धोरणाक अनुसरून ह्या ठिकाणी जो शौचालय आसलो की त्या ठिकाणी काही 8-10 फॅमिली वापरताले ते हेच्या पयलीं तशेंच जे त्यांच्या घरांनी बिराडकार आसले ते सुद्धा लोक ह्या संडासाचो वापर करी। तो संडास काही काळात बंद आसलो जेन्ना हांव नगरसेवक आसलो त्या वेळाचेर ह्या संडासाचो टोटल इस्टिमेट आमी त्या वेळार तयार केल्लो आनी तो जवळ 9 लाख रुपया खर्चून ते दुरुस्ती करपाचे आमी थारायलेले। पण त्यानंतर नगरपालिकेकडे फंड्स नसल्यामुळे ते काम रेंगाळत पडले। त्यानंतर आमच्या CRS फंडाच्या अंतर्गत हो संडास बांदचो असो आमचो निर्णय झालो आणि त्यानंतर कोविड येईल आणि कोविडानंतर हो आमचो जो कितें नियोजित जे प्रकल्प असलो तो रखडलो। पण आज आम्ही पळयतात की चक्क त्या वॉर्डाच्या नगरसेविका आसा तेच्या घरा फाटल्यानूच हो संडास आसा आणि मोडताना त्यांच्यानी काय आक्षेप घेवंक ना। हे खरें दुःखाची गोष्ट आसा आणि त्यांच्यानी तातडीन जे कोणे हे अज्ञात व्यक्तीन कृती केलेली आसा तेजे नगरपालिकेन FIR रजिस्टर करची आणि त्याच्या कडसून संपूर्ण रिकवरी करची आणि जी JCB मशीन घातलेली ती अटॅच करची आणि ताका सुद्धा अरेस्ट करचो अशी माझी मागणी आसा।